मगाच्यानो अनेक मोती हांव काणयेन तुमचे मुखार हजर आसा. ती जावन आसा जिवीत बदली जायगी नाका गे म्हणून. शूड आय चेंज माय लायफ ऑर नॉट. मस्त जाणां मस्त बूक वाचतात, मस्त टॉक्स आयकतात आनी सबार रितीन रेतीरो मागणे नाना तरे संगती करतात, मस्त शर्मा आयकतात, पूण जिवीत तशेंच उरता, बदलना. आतां म्हजे सवाल इतलेंच की जिवीत बदली जायगी नाका गे म्हणून. म्हज्या जिणेचे घडीत तुमचे मुखार दवरून खुशी व्हरता आनी ताचे उपरांत हांवें जिवीत बदललें की ना गे म्हणलें तुमकां कळोवंक खुशी व्हरता. म्हज्या जल्मा दीस आसलो. ताच्या आदल्या दिसा हांवें एका कॉवेंताक थंय सुमार एक 30 जाणां धर्म भयणी आशिल्ले. तांच्या मोगाक हांवें तांकां एक केक व्हरून दिली की म्हज्या फाल्यां बर्थडे म्हजो, तुमी मांडूक हाडून घेयात. आनी ताच्या उपरांत हांवें इल्लो च्या पियेलो आनी थंयसर सुमार सिस्टरां आयिल्लीं म्हाका विश करूंक. आनी जायत्या हांवें म्हणलें म्हाका तुवें बदला जाय. यू शूड चेंज, यू शूड चेंज आनी यू शूड चेंज. भुरग्यापणां बरी, भुरग्यां मती बरी, नवो याजक जावन आसलो हांव. आनी थंयसर हांवें पळयलें हांवें बदली जे तुमी म्हणटात, पूण म्हजे इतल्याक हांव संतोशान आसलो. आय वॉज व्हेरी हॅपी बाय माय सेल्फ. पूण ताणी बदली जे म्हणटा आसतना कितें म्हज्या मनांत इल्लेशें खावंक लागलें, म्हाका कितें दसूंक लागलें. देखून सांजेर म्हज्या मागण्या उपरांत जेजूराक सांगलें हांवें, स्वामी इल्ली बेजार येता म्हाका जिवीत बदल म्हणटात, पूण आतां हांवें जिवीत बदली जी की नाकाय म्हणून आज राती स्वप्नांत तुवें म्हाका सांगा जाय. आज राती स्वप्नांत तुवें म्हाका सांगा जाय जिवीत बदली जी की नाकाय म्हणून. हेरांक जाय हांवें जिवीत बदली जाय, पूण हांव संतुश्ट आसां. त्या दीस राती म्हाका सपन पडलें 1000 हॉल आनी थंयसर व्हंकलेक साडो बदलूंक वयता आसतना सुमार 1-1.5 घंटो वेळ आसलो. आनी थंयसर भुरग्यांक एक इल्लीशी कॉम्पिटिशनां गेम्स परत केल्ली आनी सिंगींग कॉम्पिटिशन जाल्ल्या वेळार थंयसर तेंय संपलें, पूण व्हंकलेसून भायर येवंक नासली. देखून तिणें थोड्यांनी सांगलें म्हाका हांवें सिंग करी जाय म्हणून. फादर हेनरी सिंग करून दी म्हणून. हांवें सांगलें हांव तयार ना, पूण जाल्यार सिंग करता म्हणून. आनी थंय गेल्या वेळार हांवें एक कोंकणी कांतार म्हळ्ळें, खंयची कांतार आवडना, खंयचें पद आवडना. थंय वचून सुरू केल्या उपरांत 2 लायनी हांवें सिंग केल्यो. ताचे उपरांत हांवें सांगलें आय एम सॉरी, म्हाका मुखार वचूं ना आनी म्हाका कोंकणी पद म्हणून जावचें ना. तुमकां जाय जाल्यार एक इंग्लिशांत हांव पद म्हणटा म्हणून. ताणें जायच म्हळें, कित्याक त्या दिसांनी म्हाका सिंगींग करचें म्हळ्यार म्हजो जीव आनी सबारण म्हजो आवाज देवान दिल्लो. तो हेर आयकून ते देवाक अर्गां दितले आनी म्हाकाय शाबासकी दितले. देखून हांवें एक इंग्लीश सॉंग सुरू केलें. म्हज्या जिणेचें अती म्हत्वाचें तें कांतार वो तें पद जावन पावलें. तें जावन आसा वन डे एट अ टायम. इल्लेशें म्हणटा आनी उपरांत ताजो अर्थ तुमकां हांव सांगता. आय एम ओनली ह्युमन, आय एम जस्ट अ मॅन. हेल्प मी बिलीव what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday is gone, sweet Jesus. Tomorrow may never be mine. Lord, help me today. Show me the way. One day at a time. One day at a time.
अशें ते सगळें पद गायले वेळार सगळीं उबे रावली आनी ताळयो पेटोवन इतलो हॉलांत आवाज जालो की म्हाका जाग जाली. आनी हांवें चिंतलें सकाळीं उठून म्हणजे मागण्यांत जेजू तुका आर्ग. लोक म्हाका म्हणटा तूं तसो जा, तूं असो जा, तूं बदल, तूं बदल, तूं बदल. पूण जेजून म्हाका रचला ताचे बरी जावचे खातीर. आनी ताका जाय जाल्यार मात्र आमी बदला जाय. ताणें म्हाका बदलूंक उलोवंक जाय ते जाल्यार मात्र निकोदेमसाक जेजून म्हळें तुवें बदला जाय, तुवें बदला जाय. कित्याक तो एक फारिजेव जावन आसलो आनी फारिजेवाचे जिणेंत थावन क्रिस्तांव जिणेक म्हळ्यार वे ऑफ लायफ ह्या जिणेक येयचे जाल्यार तांची चाल चमकोन तो सोडी जाय. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तो एक बरो फारिजेव जावन आसलो, बरो फारिजेव जावन आसलो. ताका जिवीत बदलूंक खुशी आसली क्रिस्ताच्या जिणेक. देखून आमी जिवीत बदलचें म्हूण सांगल्यार न्हय आमी वेळ काडन आमी कितें करी जाय कितें ना करी जाय म्हणून पेपर काडून बरोवन उडास दवरून आमी कितें करूं नजो कितें करी जाय म्हणून चिंतून मनांत आमी वेळ काडचो न्ही. बदलाक जिवीत बदलता आसतना आमी आमचें जिवीत सोम्याक समर्पण दिवचें. जिवीत बदलचें म्हळ्यार आमचें जिवीत सोम्याक समर्पण दिवचें. आनी केन्ना सोम्याक आमी समर्पण दिता तेन्ना सोमी आपल्या हातांत सगळें काण घेता आनी आमकां सुटका दिता आनी आमकां आमचें जिवीत बदलता. देखून जावं पुरो देवाचें उतर वाचता आसतना नियाळता आसतना चाखता आसतना आपणायता आसतना जियेत आसतना ते परगटता आसतना खंडी जावनी एक बदलावण आमचें थंय येताच देवाच्या उतराचो प्रभाव आमचेर पडटा. दुसरें सक्रामेंताचो मोग आमच्या काळजां आसल्यार सदां मीस मागणें रजार चडती मागणें घरा आमोरी तेचें मातने चडती मागणें खासगी मागणें देवाचें उतार काणगेर मागणें हाचे वरवीं आमच्या जिविताची नवसरणी जावंक नवेपण येवंक आमकां साध्य आसा. तिसरें म्हण सांगल्यार जे कितें भगवंत जो हांव म्हणटा जरी तर आमच्या कार्यांत आमी ते मागता तो भावार्थ आमी जियेता दिसना जाल्यार कांयच फायदो ना. देखून हेरांक कुमो करचें पिडेसां भेट दिवची तांकां आदार दिवचो आनी जें कितें म्हज्या कडेन कुमो करून जाता ताचेर वर्त्या रितीन पेल्याक हांवें कुमो केल्यार म्हज्या जिणेंत बदलावण येता. चवथें म्हण सांगल्यार हांव म्हणचें न्हय बदलाक देवान म्हाका दिला. देवाचें नांव वर्तें जावं देवाक महिमा जावं देखून सोम्याच्या नांवान मना भितर आमी दिता उजव्या हातान दिल्लें दाव्या हाताक कळन घातल्या बरी. आनी पांचवें म्हण सांगल्यार आमी खंय आसल्यार कितेंय करता जाल्यार देव आमच्या संगात आसा म्हणलें आमी समजून काणयो जियेल्यार आमची जीब आमचे दोळे आमचे कान आमचें काळीज आमची कूड आनी आमचें सर्वस्व आमी पवित्र आत्म्याक समर्पण दिवन थंयसर आमचें जिवीत ताका समर्पण दिलें जाल्यार तिचो बदलावण जाता. ऑटोमॅटीक बदलावण जाता. आमचे फ्रेंड्स म्हणून पुरो तूं तसो आसलोय तूं अशें आसलें आतां कितें जालां तुका बारीक भक्तीक दिसताय खंडी जावनी हे थोडे सांगती आमी केले जाल्यार जिवीत म्हज्या मोगाचें न्हू मनशांक जाय तुवें तशें करी जाय तुवें अशें करी जाय तशें उलय जाय अशें उलय जाय तें म्हणा जाय हें सांगा जाय. पूण देवान ताणें सांगलें इतलेंच सोदा सर्गीचें राज सगळें तुमकां मेळटलें. देखून खंडी जावनी जिवीत तुवें बदलूंक कश्ट करचें नाका. जिवीत बदलून तुवें तुका नाना तराच्या संकश्टां घालचें नाका. पूण सोम्यान तुजें जिवीत समर्पण दी इतलें शिकल्यार पुरो. ताच्या पांयां तळा तुजें जिवीत घाल सगळें ताच्या पांयां तळा सोड आनी वच. ते जाल्यार खंडी जावनी देव तुजें जिवीत बदलतलो. तुवें जिवीत बदलूंक वदडचें नाका. कित्याक म्हजें जिवीत म्हज्या हातांत आसा म्हणचे आमी फोटी. कित्याक म्हजें जिवीत सोम्यांच्या हातांत आसा. देखून सोमी म्हणटा तुमी व्हडले व्हडले उलयतात न्ही की अरे एक केस तुमच्या माथ्याचो मेजलो आसा बापान आनी खंयचोय केस धरणी पडना बापाचें जानवय विना. आमचें तें कितें घडटा ना घडटा सगळें सोमी जाणा. आनी केन्ना आमचें जिवीत समर्पण दिता तीच आमच्या जिणेची बदलावण. आनी थोडे वस्तू तुमकां सांगलात हांवें त्या प्रमाणे देवाचें उतर सक्रामेंत बरें करण्यो आनी बरें चिंतप बरें उलोवणें हाचे वरवीं आमची जिणेची बदलावण ऑटोमॅटिकली जाता. फकत देवान तें बदलून जाता शिवाय आमच्यान बदलून जायना. देखून आमचो वेळ हेरा फाटल्यान धांवचें ताणें जिवीत बदली जाय आनी जिवीत बदली जाय. घोवान मागचें बायलें जिवीत बदली जाय बायलां सांगचें घोवान जिवीत बदली जाय घोवा बायलां सांगचें भुरग्यांनी जिवीत बदली जाय भुरग्यांनी सांगचें घोवा आवय बापायन जिवीत बदली जाय तुज्या फ्रेंड्सांनी जिवीत बदली जाय. नाना तर सांगचे जातात. पूण मानून काणगेर आमचें जिवीत आमी खालतेपणान देवा समर्पण दिता आसतना हर एकल्याक समर्पण दिता आसतना तीच जावन आसा जिणेची बदलावण. म्हाका हेरांनी सांगलें तुवें कोंकणी पद म्हणा जें म्हणून म्हाका जायना जालें आनी केदाळ म्हाका दिल्लें देवान तें आपुरबायेचें देणें एक इंग्लिशान हांवें पद म्हळें
त्या पदांत सगळी उबे रावली, सगळ्यां थाळे पडून इतलो आवाज जालो त्या हॉलांत. म्हाका जाग जाली आनी सांगलें पयलें सुम्या तुका हांव अर्गां दिता. कित्याक लोकांनी चिंच्या प्रमाणे हांव जिवीत बदलिना, पूण तुका जाय जाल्या प्रमाणे मात्र म्हजें जिवीत बदलतलें. देखून मोगाचें न्हू, जिणी बदली जाय वा ना बदली जाय तें आमच्या हातांत सगळें ना, पूण देवाच्या हातांत संपूर्ण आसा, सगळेंच आसा. आनी हेरांच्या हातांत कांयच ना. देखून हेरांचें आयकून जिवीत बदलता म्हूण चिंतू नाकात, पूण देवाक बरें लागता तेंच कर्ण, देवाक मानता तसं नाता तेंच कर्ण तुमचें जिवीत तुमी सुम्याक समर्पण दियात. देखून संतोशान एक मत या तुमच्या एक वांटण घेता. तुमी कश्ट काडी नाकात, सुम्या सोडा तुमचे कश्ट. तुमी वावर नाकात, सुम्या सोडा तुमचो वावर. तुमचें जिवीत बदली जाय, सुमी तुमकां जाय जाल्या रितीन चलयतलो आनी हात धरून चलयतलो आनी उखून घालून चलयतलो आनी तोच तुमचें जिवीत मुंदस व्हरतलो. आनी ह्या खातीर पवित्र आत्मा प्रत्येक थरान तुमकां दितलो. तर आयच्या दिसा तुमकां सुमेस्तांक हांव बरें मागता. जिवीत तुमी बदलूंक वावर नाकात, बदलचे नात, सुम्यांक समर्पीत जिवीत. आनी थंयसर मिसाची बलिदान वेळार तुमचें जिवीत त्या पात्यानांत आनी ते कालसींत घालात, देवाक समर्पण दियात. ह्या जाका सांगाता देव तुमचे थंय कितेंय बदलावण हाडटलो, कितेंय बरेपण हाडटलो आनी हाचे वरवीं देवा आनी तुमचे मदलो संबंध वाडटलो. जिविताची बदलावणी तुमीच अनुभवतल्यात. जरी तर घट्ट जेवन खावन पिवन असली मनशां इल्लोसो तेंप, एक थोडे दीस, एक 4, 5, 6, 7 दीस इल्लो उपास करून वेजिटेरियन जाले जाल्यार, उदकाचेंच आपलें जिवीत सारलें जाल्यार तांकां जड असली कूड हगूर जावन दिसता. कित्याक इल्ली बदलावण जाला. त्याच प्रमाणे आमकां जशेंच पवित्र आत्मा येवन देव आमचें जिवीत बदलता आनी बदललें जिवीत जिणेचे वरवीं आमकां खंडीत जावन नवें सामर्थ्य येता. देखून आमचें काम न्ही आमी बदलचें, आमचो सहकार दिवचो आनी थंयसर देव आमकां बदलतलो. कित्याक 2 मासल्यो 5 हुंडे थंयसर आसले लोकांनी जेजू दिले की आनी आजाप केलें. देखून आमचें सर्वस्व चिंतना बगणां हर एक आमी देवा समर्पण दिवया. कितें जावं दी, म्हजो घोव, म्हजी बायल, म्हजी वडां, म्हजी ल्हानां, म्हजी शेजारचीं, म्हजी इश्टा मित्रां दोस्तात, करकार करतात, कितें करतात, कितें जावं दी सांगाता. संतोशाची मनशां आमचे बरोबर सांगत आसात, तांकां आमी सगळ्यांक देवा समर्पण दिया. हर एका घडये, हर एका संगतींत, हर एका वेळा. आनी थंयसर देव सगळ्यांक बदलतलो. देखून आमी उलोवन चिंतून वेळ पाड करचे नाका, बदलाक देवाक समर्पण जिवंक शिकया. Let us have this art of surrendering ourselves, our problems and everything at the feet of our Lord. सुमेच्या पांयांत आमचे सर्वस्व आमी थंयसर सोडून येवंक आमी शिकया. हाचे वरवीं आमचे जिवीत जिणेची बदलावण जाता म्हूण सांगूंक हांव खोशी करतां आनी तुमकां समेस्तांक हांव बरें मागतां. तुमी तुमचें जिवीत बदलचें नाका, पूण सोमी तुमचें जिवीत बदलतलो, पूण तुमच्या सहकारान तुमचो सहकार दियात आनी जिवीत देव तुमचें बदलतलो. सदांच खुशाल, आनंद भरीत आनी माया मोगान आनी तुमचें जिवीत क्रिस्तांव जिवीत जावं पावतलें, क्रिस्ता बरें जिवीत जावं पावतलें, क्रिस्ताच्या मौल्यांनी बरें जिवीत जावं पावतलें आनी क्रिस्ताक तुमी वेंगतल्यात आनी दुसरो क्रिस्त तुमी जावंक पावतल्यात. स्वर्गदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून. आमेन.